ब्रेस्तार 13 जून सांत आंतोन पादवा. मुखेल वड जिवेशी मारूनय नियाळाक आदार. एके पुस्तिकेचेर वाचलोली खोता. एका बापायन आपल्या नव्या मोटाराचेर ताच्या पुतान आपले नांव बरोवंक प्रयत्न करतना मोटराचेर जोरे घातलेले म्हूण ताचो उजवो हात फातराचेर धाडायता. भुरग्याची बोब आयकून सगळीं एकठांवन ताका आडायतात आनी भुरग्याक दोतोरागेर व्हरतात. गमून येता ताची सगळीं बोटां मोडल्यान आनीक तो हात केन्नाच वापरूंक जावचो ना. आयच्या पयल्या वाचपान आहाबाच्या खोट्या आनी निश्ठूर करण्यांक लागून देवाचो राग पेटोवन इस्रायलाचेर दुकोळ आयलोलो तो आतां सोंपता. हे परी देव काकूळजार आनी दयाळ म्हूण कळीत जाता. जो कोण जखमी करता तोच ताका ओकोद लायता आनी दुखयता तोच हात पेकयता. शुभ वर्तमानान जेजू रागा विशीं शिडकायता. राग आनी गोर्व जावन आसा देवचाराची हात्यारां. ही हात्यारां घेवन तो मनशाक नाचयता. रागाक आनी गोरवाक लागून झगडीं झुजां वाडत आसात. आयज काल आमच्या घोराब्यांनी समुदायान फिरगोजेन आनी समाजान शांती सवस्काय बिगडत वेता. भाव भयणी एकामेकाच्या निर्दुखायेन आपलेपणान आनी गर्वान जियेतात. बरें कोणाचें जाल्लें पळोवंक जायना देखून रोकडींच आड जातात. आयज देवाचें उतर आमच्या मनाक उजवाडायता आनी रागा विशीं चतूर जावंक मागता. म्हजो थाराव. राग येताना पेल्याच्या मुखामोळार म्हज्या जेजूचो रूपकार पळयतली.